नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। जानेवारी मेरेन गोंय शेतकी धोरण तयार करपाची सरकाराची मोख। प्रजासत्ताक दिसाक उजवाडाक येवंक शकता शेतकी धोरण। वेळूस न्हंयच्या देगेर किंग कोब्रा सापडलो। प्राणी मित्र प्रदीप गवळणकार हांणी केलो रान खात्याच्या सुवादीन। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतले उज्जैनच्या महाकालाचे दर्शन, केली विधिवत पूजा। मडगावच्या होलसेल नुस्त्या मार्केटा भायर साचून रावल्यात कोयराच्यो राशी। कोयराक लागून लोकांक जाता त्रास। गोवा मायल्स ॲपा वरवीं बूक करपाक मेळटली तिकेटां। ॲपांत जावची आसात सुदारणा, मनीसबळाचेर जावचो ना परिणाम, म्हणटा केटीसी अध्यक्ष तुयेकार। गणपतीच्या मुर्तींचो पारंपरीक व्यवसाय बंद पडपाच्या वाटेर। गोंया भायल्या मुर्तींक लागून व्यवसायाक फटको। सरकारान पीओपी मुर्त्यांचेर घालची बंदी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। गोंयचे शेतकी धोरण येता त्या प्रजासत्ताक दिसा मेरेन तयार करपाची मोख सरकारान दवरल्या। शेतकी पिकावळ वाडोवन शेतकारांच्या उत्पन्नात वाड करप ह्या हेतान हे धोरण सरकार चालीक लायता, अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी दिल्या। शेतकी धोरण तयार करपाच्या हेतान सोमारा शेती तज्ञां वांगडा आयज मंत्री रवी नायक हांणी खासा बसका घेतली। ह्या वेळार संशोधक नंदकुमार कामत, शेतकी संचालक नेविल आल्फोन्सो, प्रकाश वेळीप तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जे पॉलिसी करपाचे आसा आमचे गव्हर्मेंट हेजी पयलो हे आगरची पॉलिसीचेर पयलो मिटींग जाल्या। पयलू जाल्ले आसात आमचे मंगा आसता आमचो विजय सरदेसाय आतांचो आमदार, आनी तेजे नंतर मागीर आसलो आमचो हांगसरलो MLA एज डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर, तेजे अंडर जाले। आनी आतां ती कंटिन्यू आतां आमी जी नवीन कमिटी आसा आनी नवीन कमिटीचे सगळे तरेचे आमचे लोक आसा। हांगसर भले कामत भाव आसा, प्रकाश वेळीप आसा, सगळे आसात। आनी हेजेर आमी आयज डिस्कशन जालें सगळे तरेचे। आनी आमचे सगळे जे एग्रीकल्चर फिल्डाचे आमचे हांगसर बरे एक्सपर्ट हांगा आशिल्ले, आनीक पयलींचे थोडे डायरेक्टर आशिल्ले एग्रीकल्चर, आनी ह्या विशयी चर्चा जाली। आनी आमी फुडें कितें करची पॉलिसी एग्रीकल्चर पॉलिसीचेर लोकांक मेळपाचें जावं सरपंचाक मेळपाचें हें सगळें वेगवेगळे तरेचे आमी हांगसर हें केल्लें आसा। आनीक त्या प्रमाणे आमी आतां एक सब कमिटी केल्ली आसा, आनी सब कमिटी केल्या नंतर तेंचे कडल्यान रिपोर्ट येतलो, आनी त्या प्रमाणे आमी हो बेगीच्या बेगीन आमी एग्रीकल्चर पॉलिसी करपाचें ठरयिल्लें आसा। आनी चड करून एग्रीकल्चर जे आसात शेतकरी जे आसात तेंचो फायदो जावचो अशें म्हणून। आनी त्याच बरोबर आमी दुसरें हें केल्लें आसा की आमकां हांगासर जाय आशिल्लें, कित्याक एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट जो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें, ताका लागून आमी रेवन्यू मिनिस्टराक रेवन्यू डिपार्टमेंटाकय आपोवपाचें केल्लें आसा। आनी त्या वेळार तें ठरतलें की हांगा हें कितें शेतकरी कशें आसा, कितें आसा, एग्रीकल्चर टेनन्सी खंय पावल्लो आसा, सगळे कडेन मामलार आसा काय ना, हे विशयी चर्चा जातली। आनीक हे आमी जे आसा जें ठरयलां तें फुडें वचपाचें आनी फास्ट। आमचे डायरेक्टर हांगा आसा, प्रकाश वेळीप आसा, म्हाका कामां सगळे तरेचे हांगा एक्सपर्ट हांगसर येयल्ले। सादारणपणे हांव एक सायंटिस्ट किंवा टेक्निकल पर्सन आनी ड्राफ्टिंगाचें फायनल कामूय हांवें तांकां सांगलां हांव पळयतलो म्हणून पॉलिसीचें, जाल्यार रिपब्लीक डेच्या पयलीं हें सगळें सोंपतलें असो आमचो अंदाज आसा। भारताचो 75वो गणतंत्र दीस आसतलो त्या दिसा म्हाका दिसता आमचे चेअरमॅन ती घोशणा करतले ताचे पयलींच्या दिसा 25 जानेवारी ही मोख दवरया आमी। सर 75th रिपब्लीक डे ऑफ इंडिया इज ऑन 26 जानेवारी 2024। ताजे पूर्वसंध्येक आमी कॅबिनेटाक धाडया ती पॉलिसी अशें आमकां दिसता। कॅबिनेटाक धाडून ती आमी सोंपयता तो विशय। सोमारा वाळपय वेळूस न्हंयच्या देगेर 13 फुटाचो किंग कोब्रा प्राणी मित्र प्रदीप गवळणकाराक सापडलो।
फाटल्या 2 दिसां सावन थळाव्या लोकांक दिश्टी पडटालो। देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग प्राणी मित्राक कळीत केले। प्राणी मित्र प्रदीप गवणळकार हांणी सुरक्षीत रान खात्यान व्हरून सोडलो। हांव प्रदीप गजानन गवणळकार, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडचो एक मेंबर। आज हांगा म्हाका वेळूस हांगा एक किंग कोब्रा मेळ्ळा, सादारण 13 फुटाचो लांबीचो आसलो। प्रदीप गांवकर वेळ सादर तेणी म्हाका कॉल दिलो आनी म्हणपाक लागलो अशें ब्रिजार एक नागीण आसा आनी मातसो चल धर म्हणून। मागीर हांव गेलो थंय, पळयलें जाल्यार लोक खूब जमलेले आसलेले। तुळशीदास गांवकर तेज्या घरा कडेन आसले, तेज्या फाटां लोक खूब जमलेले आसलेले। मागीर ते लोकांचे डिस्टर्बांक लागून तो मातसो सकयल देंवलो आनी सकयल वचोन हांवें तो धरलो। पण आतां इतल्या लागीं येवप, वेळूस हे साखरेंची वाळपयच्या 3 किलोमिटराच्या आसपासच आमकां हो किंग कोब्रा मेळ्ळा। पण इतल्या लागीं येवप, ह्या शहराक कनेक्टेड येवप म्हणल्यार मातसो विचार करपाचो विशय आसा। पण हांगा हो भोवतेक न्हिसून न्हांवून येवं शकता, पण वेळसाच्या आसपास आसा ते रान ना, कारण ते सायडीन दाबोस आसा, हे सायडीन झारखंड आसा, कोपाड्ड्या आसा, तेज्या मदीं वेळ जाल्यार आसपास खंय तरी येवं शकता। पण इतल्या लागीं येवप, शहराच्या कनेक्टींग लागीं येवप म्हणल्यार मातसो विचार करपाक जाय। किंग कोब्रा खंय मेळटा? किंग कोब्रा हे आमकां चडशी जंगलांनी तेंचे वास आसता, ते खंय बांबू आसता किंवा अशा जाग्यार ते चडशी आसता। पण शहराक लागून ते मेळना। आमकां कुमटळ म्हणा, करंजोळ म्हणा, हे तेन्ना सुर्ला बिर्ला ह्या भागाक आमकां चडशी मेळटा ते। म्हणजे ठाण्या, रिम्या जे रानाची वायल्ड लायफाची एरिया आसा, कनेक्टींग आसा, त्या जाग्यार आमकां चडशी खुबशी मेळ्ळ्या। पण आतां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा महाकालाचे दर्शन घेतले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मध्य प्रदेशांतल्यान उज्जैन हांगासर वचून महाकालाच्या देवळात पूजा केली। सगळ्यांची भलायकी बरी उरची, गोयची उदरगत जावची अशी बाबा महाकाला कडेन प्रार्थना केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। मुख्यमंत्र्या वांगडा मंत्री विश्वजीत राणे, दामू नायक, आमदार देविया राणे हांणी महाकालाचे दर्शन घेतले। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आया था। बाबा महाकाल के मैंने प्रार्थना की, गोवा के सभी लोगों का आरोग्य और गोवा के विकास और भरभराटी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मेरे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी विश्वजीत राणे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाइक, MLA डॉक्टर दिव्या राणे, ये सभी लोग हम साथ में थे। बाबा महाकाल से इतनी ही मांग रखी है। जय महाकाल। SGPDA मार्केटात दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसात। फाटले फावट ह्या कोयराक लागून व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो। त्या वेळार SGPDA मार्केटांतल्या कोयराचो विलेवाट लायलो, पूण ह्या मार्केटात परतून कोयराचे ढींग वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। देखून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी योगेश नागवेकर हांणी केल्या। लास्ट टायम आमी SGPDAच्या संदर्भान SGPDAचो कचरो करपाचे जे पळय हांगा प्रॉब्लेम जे चालू आसा त्याचे बद्दल लोकांक सूचना दिल्ली। आज पर्यंत तेजे सोल्युशन ना। मदीं तेणी कचरो क्लियर केल्लो मदीं हालीं। सो आतां परिस्थिती अशी आसा की SGPDA म्युन्सिपालिटीचे घालता आनी म्युन्सिपालिटी SGPDAचे घालता। अरे तुमच्या वाद विवादामध्ये लोकांक कित्याक त्रास रे? देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा ताणें हालीं एक 2 वर्सां 3 वर्सां फाटीं कितें म्हणटा तें क्लिनिंग ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली। बेजिकली इट वॉज स्वच्छ भारत अभियान। सो आज अशें दिसता की हेंचे वादा मदीं कचरा करो हे अभियान जे चालू आसा, म्हणजे कचरो जो चड करता पळय ताका चड क्रेडीट काय पॉयंट्स का अशें कितें कॉम्पिटिशन बी तुमचे मदीं आसा, तुमकां लागून दुर्गंधी जाता, हांगा लोकांक त्रास जाता, हातून भितर लोकांक डेंगू जावपाक शकता। सादे सभ्य सादारण जे ट्रेडर आसात तांकां पसून डेंगू समज जाल्यार जाल्यार तांचें पोट कशें चलतलें? सो लास्ट कन्क्लुजन हेजेर आयिल्लें की कलेक्टरान स्पश्टपणे दोनूय वटेच्यान बाजूंक लेटर दिल्लें की प्लीज गेट अ सोल्युशन ऑन दीस। Municipality has to get a solution in coordination with SGPDA. Otherwise, this is a new upcoming blunder. This can lead to a mini pandemic also. So please wake up. गोवा मायल्स ॲपावरवीं कदंबा बसीच्यो तिकेट्यो बूक करपाची सुविधा सुरू जाल्या, पूण ही सुविधा सामकी जाग्यार पडपाक वेळ लागतलो। देखून हो ॲप महामंडळाचे मनीसबळ कमी करचो ना। तिकेट बूक करपा खातीर बसीत कंडक्टर आसतले। कदम येरादारी महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगले, जाणट्या लोकांक ऑनलायन तिकेटी बूक करपाक जमचे ना,
देखून तांकां कंडक्टर लागतलेच. फुडें फुडें एपात जशी सुदारणा जातली तेन्ना कंडक्टरा बाबतीचो निर्णय घेतले, तुयेकार म्हणटा. कदंबाच्यो सेवा डिजिटल जाल्यात. गोवा मायल्स एपाचेर तिकीट बूक जातली आनी पेमेंट एपा वरवीं करपाक मेळटलो. एपाचेर बसीचें ट्रॅकिंग जातलें आनी बसीचो वेळ आनी सुवात एपा वरवीं कळटली, अशें कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें. सध्या आमी हे सुरू करता डिजिटल हे बी करपाचें ॲप डावनलोड करून ते हे करचें पडटा. सो काही प्रमाणान जे सगळेच करपाक शकना, जे जाणटे लोक बी आहा ते ॲप डावनलोड करून तिकीट बूक बी करपाक शकना, त्या खातीर कंडक्टर बी म्हणटाले सध्या तरी जाय पडटलेच. ते 100% लोक ते डिजिटलाचे म्हणजे ॲप डावनलोड करून ते करतले अशें जावपाक शकना. त्या खातीर कंडक्टर हे बशीचेर जाय पडटले. हळूहळू ते मागीर इम्प्रुवमेंट जातकूर मागीर पळोवपाक शकता जाय पडटा काय ना ते. आतां सर सिस्टम कशी आसतली ॲपाची आतां बुकींग करपाची कशी अजून क्लॅरिटी ना कोणाकूच. बरोबर. आतां सध्या नवेंच आमी सुरू केला म्हणजे हळूहळू तेजे पब्लिसिटी जावपाक जाय, लोकांनी ते ॲप डावनलोड करपाक जाय, लोकांनी ते पयशे आपल्या मोबायला वरसून ते ट्रान्सफर करपाक जाय. हे मातशें सिस्टम जावपाक थोडो वेळ लागतलो, पण हळूहळू जातले. आमी सुरवात केल्या. कसली गोष्ट पयलीं सुरवात करतना खूब डिफिकल्टी आसता, पण ते रोखडेच सक्सेसफूल जायना. तर हळूहळू ते सक्सेसफूल जावपा खातीर आमचे KTC कर्मचारी वर्ग सगळे तितून हेल्प करून आनी ते गोवा मायल्साचे जे कितें तेंचे कडेन टायप आहा म्हणजे तेय लोकांक हेल्प करून ते सुरू करतले आमी. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की त्या ॲपाचे वरवीं बाकीच्यो खुबश्यो फॅसिलिटी लोकांक मेळटल्यो. आमची आतां बस आतां खंय आसा, केन्ना येतली, त्या प्रमाणे लोकूय आपले समज अर्दे वर आपणाक आतां बस टायमी येवपाक जाता, अर्दे वरा भितर आपलें कितें काम करपाक शकता. आतां टायमार येवन बस स्टँडाचेर उबो रावन ती बसीन बसून वचपाक शकता. इवन ताका समज दिसता की मदीं वयतना वाटेर आपलें आनी कितें काम आसा, तो थंय देंवन तेच तिकेटीचेर तो 2 वरां भितर दुसरे बसीचेर वचून तो आपलें काम करून दुसरे बसीर बसून वचपाक शकता. हे एक सुरवात आसा. ही हळूहळू ही जातली. म्हाका दिसता आमी एक बरी सुरवात केल्या आनी हे जावपाची काळाची गरज आसलेली. कारण केन्ना केन्ना लोकां कडेन मोडचे पयशे बी आसना, कंडक्टरा कडेन मागीर ते दिवपाक टायम वयता. अशें केन्ना केन्ना बसीन झगडी बी जाताली. ती सुद्दां आतां खंय तरी कमी प्रमाणात जातले, कारण लोकांक आपल्या ॲपाचेर सगळे म्हणजे मोबायलाचेर सगळे पयशे बी तो दिवपाक शकता. सो एक बरें पावल कदंबान हें उचललां आनी म्हाका दिसता हें सक्सेसफूल जातलें फुडें. सरकारान हैदराबाद सावन लायटीचेर चलपी 100 बसींची ऑर्डर दिल्ली आसा, पूण तांकां लागपी बॅटरी भायल्या देशांतल्यान येता, देखून तांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान ह्यो बशी गोंयांत येवपाक कळाव जाला. कदंब महामंडळ येता त्यो नवीन बशी सगळ्यो लायटीच्यो घेवपाक ना. गांवगिऱ्या वाठारांत चार्जिंगेची सुविधा उपलब्ध ना, देखून महामंडळान कांय डिझलाचेर चलपी नवी बशी ऑर्डर केल्यात, अशी माहिती तुयेकारान दिली. सध्या आमचे कडेन एक आमच्यो 100 बसी आमच्यो त्यो KTC इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आहा, त्यो हैदराबाद कंपनी कडेन दिल्ल्यो ऑलेक्ट्रा. सो त्यो तेंचे थोडे बॅटरीचे कितें तरी प्रॉब्लेम्स आसा. ते बॅटरी तांकां अवेलेबल नासल्या कारणान त्यो आमकां मेळपाक मातशें डिले जाल्ले कडेन आमच्या ऑफिसांसून तांकां लेटर गेल्ले कडेन आसा की तुमी जे टायमा भितर बसीज आमकां दिवना म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आपली डिफिकल्टी आमकां कळयले कडेन बॅटरीचे मातशे प्रॉब्लेम आसा. तांकां त्यो बॅटरी मातश्यो व्हडल्यो लागता आनी त्यो आउट ऑफ इंडियासून त्यो बॅटरी येता, त्यो मातशे डिले जाल्ल्या कारणान त्यो बसी आमकां पावपाक मातशे टायम जाल्ले कडेन आसा. निदान फुडल्या 1-2 म्हयन्या तरी बसी आमकां त्यो पावतल्यो. आतां बशी ऑर्डर करतले आमी फक्त इलेक्ट्रिकूच KTC हे करतले, डिझलाची आमी आतां सध्या थोड्यो बशी घेवपाचे केले. आमी टेंडर बी जाला आमचे. कालच्या पयरच्या पेपरार बी ते बॉडी बांदपाचे बी टेंडर हे सगळे आमी पेपरार बी दिल्ले कडेन आसा. सो डिझली बसी कित्याक आमच्या गोंयांत सध्या सगळेच बसी इलेक्ट्रीक बसी आमी अश्यो ग्रामीण भागांत बी इलेक्ट्रीक बसी वचना, त्या जाग्याचेर त्यो डिझल बसीच वयचे पडटा. त्या खातीर थोड्यो डिझली बसी घेवच्यो पडटा. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपरीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडलां, रंगूय म्हारग जाल्यात. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडनात. गोंया भायल्या POPच्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको बसला. पळोवया हो खासा रिपोर्ट.
गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ. श्री गणेशाच्यो मूर्ती करपा खातीर गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार तल्लीन जाल्यात. तातूंत तरणाट्यांनी आतां हें काम उमेदीन हातान घेतलां. रातभर जागे रावन ह्यो मुर्त्यो ते घडयतना दिसतात. सध्या गोकुळवाडी साखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेन गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या. साखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा. गणपती मुर्त्यो करपाचे घरांत चलत आयिल्लें काम गोंयांतल्या जायत्या तरणाट्यांनी जपून दवरलां. असोच एक 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो म्हणल्यार साखळे गांवांतलो कलाकार प्रथमेश वेलिंगकार. वेवसायान धंदेकार, पूण आपलो पणजो आजो काका हांणी सुरू केल्ली ही परंपरा ताणें आनी ताच्या भावंडांनी आपल्या भुजार घेवन ती बरे तरेन राखून दवरल्या. आणि ना म्हटल्यार आमचे गणपती 200ची सुमार आहा, सगळे मातयेचे. आणि ह्या व्हिडिओन हांव एक गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की आतां हे लोक आतां भायले गणपती घेवन येता POPचे, जाय आपल्याक घेवन बसता रस्त्यार. म्हणजे एक हो गणपती आतां शाळा उरोंक ना. एक लोकांनी आतां गणपतीचो धंदो केला. लोकांनी POPचे गणपती हाडटा, जाय ते घेवन बसता, जाय ते रेटींनी दिता लोकांक काडून. आनी हे मातयेचे गणपती करपी आहा पळय, खरे कलाकार मातीक हे काम करपी आहा ते थंयच उरले. तेंची कला गेली फुकट ती आतां. हे एकूच गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा ती गणपती घेवन जळमाळाक बसता तांकां बंद करचे. आनी कायद्यान जी शाळा लोकांच्यो पयलीं पासून त्यो चालू ठेवच्यो. आनी हे गव्हर्मेंटान त्या रस्त्यार घेवन बसता तेंचेर कडक कारवाई घेवची, एकूच मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन. अंदू तांच्यांनी आपले चित्रशाळेंत सुमार 280 गणपती केला. ह्या कामाक प्रथमेशाक ताचे भाव सत्यवान, हिमांशू, भावोजी तशेंच गांवचे बरे मागपी पालव दितात. ह्या वेलिंगकार भावंडांनी केल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो होंडा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय, साखळी आनी दिवचलचे लोक व्हरतात. गणपती करपाक आतां म्हाका दिसता पयलीं आमचो आजो करतालो, मागीर काका, आतां आमी चलयता, बाबू प्रथमेश आनी हांव. आतां आमकां ना म्हटल्यार अशी 90 वर्सां तरी जातली. पयलीं घरा कडेन ते बुट्टी येयल्या बरोबर मागीर ते उदीक लागून आतां आमी मागीर ते देवा कडेन करता राधाकृष्णाच्या देवा वचून मागीर आमी हांगा येयले. थंय ना म्हटल्यार 30-40 वर्सां तरी कितें तरी केलां आसता. 280 सुमार आहा गणपती, सगळे मातयेचेच गणपती करता आमी. आतां ना म्हटल्यार हांगा व्हणा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय अशें वयता सगळे कडेन. आनी साखळेचे आमचे सगळे. आनी आमकां मदत करपाक सगळे हेल्प करपाक आमकां फ्रेंड आमचे ते करण सकल, भावोजी, आदू, साई, काका बी सगळे येता. त्या वांगडा आमी मागीर रातभर बसता आनी मागीर पेंटींग करता. टोटल सगळे आमी मातयेचे गणपती करी सगळे. आनी आतां ते कितें जाता, आतां ते सगळे भायले गणपती येता आनी सगळे कडेन घेवन बसता गणपती. पेंटींग केल्लेले जाता ते हे घालून. ते सगळे मागीर कितें जाता मातयेचे गणपती करता तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लेले आहा. तर आतां कितें जाता तेंचे मातशें गिरायकां हाडलेली आहा, ताका लागून ते सगळे हे जालो त्रास जालो. ते मातशें हे कितें आहा ते सगळे कडेन मातशें बंद करचें गव्हर्मेंटान. इतकेंच आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता. गोंयांत शाडू मातयेच्या गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. गोंयांतल्या कितल्याशाच पारंपारीक गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांनी आपलो वेवसाय बंद केला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना. गणपतीचे मुर्तीचें मोल चड दवरले जाल्यार लोक घेनात. ताका लागून हो वेवसाय तिगोवन दवरप कठीण जाला. आनी चड करून गोंया भायल्या POPच्या मुर्तींक लागून लोक पारंपारीक मुर्तीकारां कडेन येनात आनी मातयेच्या मुर्तींची मागणी उणी जाता. म्हूण सरकारान भायल्यान POPच्यो मुर्ती हाडप्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी गणपतीची मूर्त करपी हिमांशू वेलिंगकार हाणें केला. हांव साखळे गांवाचो. आमची जी शाळा आहा ती जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींची आसा. सो हांगासर गांवाचे लोक येता, गांवा भायले आहा, सड्या वयले आहा, होणाचे लागचे गांवचे आहा पळय ते हांगा येवन गणपती व्हरता. फक्त चडशे लोक आतां चिकट मातयेचे व्हरता. आनी आतां जाला कितें की भायर आतां कोणीय अशे घेवन बसता प्लास्टराचे गणपती.
आनी ते सरकारान तेंचे बंदी घालची, विकूंक दिवचे न्हय प्लास्टराचे गणपती, कित्याक ते सारके बेगीन वेळ गाळना. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगासर मॅन पावर कमी आसल्या कारणान आमकां माती मळपाक बी आमकां अशें त्रास जाता. तर सरकारा कडेन विनंती आहा की प्रत्येक शाळेन गणपतीच्या शाळेन मशिनां दिवची माती मळपाक. या वेलिंगकर चित्रशाळेन 90 वर्सां साकून मातयेचे पारंपारीक गणपती करतात. म्हणून कितलीशीच वर्सां जाली म्हजो पणजो आजो बापूय आमी ह्याच चित्रशाळेंत येवन आमचो गणपती व्हरता अशें साखरेचो थळावो करण उसपकार हाणें सांगलें. म्हाजें नांव करण उसपकर, हांव सांखळे गांवचो नागरीक. ह्या वेलिंगकर शाळेन आमची जो आजो पणजो जे आमकां 80 वर्सां जालीं हांगासून गणपती व्हरता, हें आमकां आज्यान सांगिल्लें, आज्याक तेज्या बापायन सांगिल्लें आनी आतां आमकां आमच्या बापायन सांगलां की ह्या शाळेसून गणपती व्हरता. ह्या शाळेची खासियत म्हणजे कितें की हांगा सगळे गणपती सारके इको फ्रेंडली, म्हणजे मातयेचे करता, सारके पारंपारीक, हातीन करता, पांयान सारके मळटा. सो सद्या कितें जालां ह्या शाळेचे प्रॉब्लेम म्हणजे जे हांगा भायर बसता गणपती घेवन ते सगळे POPचे, सो ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. सो म्हाका सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी चिकट मातीचे गणपती व्हरपाचे, ह्या शाळेंसून व्हरपाचे, POPचे हाडपाचे न्हू. गोमंतक TV खातीर संजना हंजुनकर. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मेळपाक जाय आनी हो ताचो हक्क आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. अनुसूचित जमातीचो दर्जो हो समाजाक मेळूना, पूण ST समाजा खातीर जितल्यो येवजण्यो आसात तितल्यो धनगर समाजाक मेळटात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भाजपाचे हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो अशें कुडचडे जाल्ल्या अखिल गोंय धनगर लोकोत्सव कला आनी सांस्कृतीक कार्यावळी वेळार उलोवप केलें. सगळ्यांनीच सांगलें, सुभाष उलयलो आसत, नरेंद्र आसत, विनय आसत, आमकां सगळ्यांक दिसता की ST दर्जो हो धनगर समाजाक डेफिनेटली मेळपाक जाय. आनी त्यामुळे 1963 संदर्भातले जोरे यांच्यानी हांगा आपलें उलोवप ह्या संदर्भातलें केलें. धनगर हक्का ज्या वेळाचेर ह्या ST दर्जो मेळूना, पण तांच्यांनी ठरयलें की ST समाजाक मेळणाऱ्यो स्किमी ज्यो आसा तातूंतल्यो त्यो बऱ्योचश्यो स्किमी हे धनगर समाजाकूय लागू जावपाक जाय हें त्या वेळाचेर सरकारान गोंयच्या ठरयलें. आनी म्हाका दिसता आतां ते स्किमी ह्या समाजाक धनगर समाजाक मेळटात. घडून हाडलो म्हणून धनगर उन्नती समाजाचे हांव खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन करता. ह्या समाजाक तळागाळांतल्यान वयर येवपा खातीर अशी शाबासकीची थाप आपल्या ह्या समाजा कडच्यान मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. समाज खंयच्या दऱ्यापर्यांतल्यान आनी दोंगर कपारींतल्यान आयज मुखार येता आनी ह्या मुखार वचपी समाजाक शैक्षणीक दृश्ट्या सक्षम करपाचें कार्य तुमी आयज करीत आसात. तांचे भितर एक नवें इन्स्पिरेशन, एक नवी जिद्द, एक नवी चिकाटी निर्माण करप आनी तांणी घेतिल्ल्या यशाचें कौतुक करप आनी तांकां मुखाल्ले वाटचाल करप, तांकां करियर गायडन्स करप हें बरे तरेन ह्या समाजान आयज त्या समाजाच्या लिडरांनी हांगा केल्लें आसा. म्हणून तुमचें खूब खूब अभिनंदन आसा. म्हाका खबर आसा की समाज त्या मुखार वता आसतना अनेक हर्डल्स आसा, ते हर्डल पार करपाक जाय. आमी आतांच डॉक्टर जानू जोरे म्हणटाले की समाजाक ट्रायबल हो दर्जो दिवपा खातीर ST समाजाक हो एसटो दर्जो हो अत्यंत आवश्यक आनी हो तुमचो आमचो जन्मसिद्ध हक्क म्हणल्यार जाता. सगळ्यात पयलीं जो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो धनगर समाजाक STचो. कारण ज्या रितीन ट्रायबल भाग दऱ्यापर्यंत आनी डोंगर कपाऱ्यांनी भीत जनावरांच्या समवेत सगळें कार्य करता आनी नोबेल्स अशें रावतात आनी तातूंत भितर सगळे ट्रायबलाचे फिचर्स आसात. गेल्ली तेंच्यांनी म्हटलें खरें म्हणजे जावपाचें आसा, पण समाजा कडल्यान कितें तरी एक लेटर काय क्लॅरिटी येवपाक जाय तेंच्यांनी. तें येवना, तें अजून मेळूना म्हूण सांगलें. तें म्हाका खबर ना कितें दिलं काय कितें खबर ना. ह्या 8 दिसांत तें पयलींच खबर. मुख्यमंत्र्यान तें पावना. आनी म्हाका दिसता धनगर समाजाक स्टेटस मेळचो म्हणून आमी खूब प्रयत्न करतात. की धनगर समाजाक STचो दर्जो मेळटलो, पूण ना म्हणजे ना. पूण एक लक्षात धरा, हो जर दर्जो जर समाजाक जर मेळटलो जायत जाल्यार हेका फक्त भारतीय जनता पक्षा सरकार जाय. कशिमठ बांदोड्या हांगा खेळिल्ल्या भाऊसाहेब बांदोडकर करण फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत FC आक्सण पंगडान आई लयराई पंगडाक 7-8-0 अशा व्हडल्या गोल फरकान सहज हारोवन सर्तीचे वस्तादपण मेळयलें. गौरेश गांवकर हाचे मॅन ऑफ दी टुर्नामेंट म्हूण खासा इनाम फावो जालें.
मडकय मतदारसंघाचो आमदार आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांचे हस्तुकी इनामां वांटप केली. मी ठरवले की मडकय मतदारसंघातूच नाही तर प्रत्येक मतदारसंघात आणि स्पेशली अंत्रुज महालात विविध कार्यक्रम करचे आणि त्या कार्यक्रमाची एक रूपरेषा ठरयता आसतना अंत्रुज महालांतले जे फुटबॉल प्लेयर आसा तांचे खातीर एक टुर्नामेंट घडोवन हाडचो आणि त्याचें नांव भाऊसाहेब बांदोडकर सिल्वर ट्रॉफी टुर्नामेंट असो नामकरण करून हो गेल्या 12 ऑगस्टाक आमी ती सुरवात केली आणि आज सुंदर अशा वातावरणात आमी हांगा बक्षीस वितरण समारंभ करता आणि ह्या बक्षीस वितरण समारंभाक म्हजे बरोबर हांव नांवां घेना झेडपी आसा मोगो पक्षाचे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आसा सरपंच आसा सगळे पंचायतीचे उपसरपंच आसा पंच आसा आजी माजी झेडपी पंच सरपंच पत्रकार मिडिया सगळे खेळाडू जे जैतिवंत जाल्या त्या आक्सणची आमची टीम आणि उपविजेते ठरल्या ती आमची बांदोडेची टीम अशा दोन्ही टीमीचे मॅनेजमेंट त्याचबरोबर कॅप्टन प्लेयर्स भाव भयणी आणि मोठ्या संख्येन जमिल्ले प्रेक्षक म्हाका खूब आनंद जाता आज कारण धकाधकीचो वेळ असून सुद्धा आणि सगळ्यात महत्वाची एशिया कप टुर्नामेंटाची पयले 4 टिमीच्यो ज्यो स्पर्धा जाल्ल्या तातूंत भारत आणि पाकिस्तान ही क्रिकेट टीम चल्ली आसतना येदे मोठ्या संख्येन तुमी हांगा हजर रावले त्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की तुमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचेर आशिल्लें प्रेम. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.